सोनवार 10 फेब्रेर सांत स्कॉलास्टिका अंकवार समोरून मुखेल वोड ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें काळीज. नियाळा कातार मदर तेरेसा खंय एक फावट वार्ताहरान असो एक विचार केलो. मदर, तूं गरीब दुर्बळ्यांचो आदार कित्याक धांवन वेता? कित्याक तूं तांची सेवा कोत्ता? मदर तेरेसान जाप दिवन म्हणलें, बाबा, ह्या गरीब दुर्बळ्यां भितर म्हाका देव दिसता आनी ताचीच सेवा हांव कोत्तां. दये मायेन भरलोलें काळीज जावन आसलें मदर तेरेसाचें. जेजूच्या पावलांनी ती चलताली आनी आपली जीण जोरोयताली. आयच्या शुभवर्तमानान आमकां अशींच कितें आयकूंक मेळटा. जेजूचें काळीज त्या 4000 भुकयलोल्या लोकांक पळोवन चुरचुरता आनी तो शिसांक सांगून कितें आशिल्लें ताचेरूच आशिर्वाद घालून तांची भूक भागयता. आपली दया माया जेजू हे कोरणे वरवीं त्या 4000 लोकांक तशेंच आपल्या शिसांक परगोट कोत्ता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, आमी आमच्या पेल्याचो आमच्या जिवा सारकोच मोग करूंक जाय. पाळतां काय आमी ही शिकोवण? चलतां काय आमी जेजूच्या पावलांनी? आसा काय आमचे भितर जेजू सारकें दये मायेन भरलोलें काळीज? ओ दुसऱ्यांक कोसतरतात ती पळोवन आमी तांकां आमची पाट वळतां काय? आनी तांचे कोश्ट अदीक आनी अदीक जोड करूंक भोंवतां काय? आमी आमचेच भितर नियाळ करची गरज. म्हजो थाराव, जेजू मोगाळा, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें.